अरे गोंय जेन्ना आमी म्हणटा उदरगतीच्या वाटेक वयता तेन्ना वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हें आमचें काम आसा सरकार म्हणून. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा विरोधकांक न्ही, ते राजकारण करीत रावतले, तांकां संवय जाल्ली राजकारण करपाचें. आंदोलन करतल्यांक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, आमी कोणाचोच तुमचो जागो आडोवंक ना. तुमचो जर प्रॉब्लेम आसत तुमी पर्सनली म्हाज्या कडेन येवन ह्या विशयाचेर डिस्कस करचें. म्हाका कोणाच्योच भावना दुखोवपाच्यो ना आनी इट इज आय ऑलवेज वेलकम. हांव म्हणलें थंयसले जे लोकल स्थानीक आसात पळय न्ही तांकां सांगता तुमी येवचे आनी म्हाज्या कडेन हेजेर डिस्कशन्स करचे की विरोध कित्याक तो. परत एकदां सांगता, जे लेग आहा पळय न्ही हे आमच्या बायोडायवर्सिटीन मॅप केला ते आमी ते पाड करूंक शकना. हाज्या पयलीं खंयच्या सरकारांतले पळय न्ही तेणी बायोडायवर्सिटी नांवाचो प्रकार तांकां खबरूच नासलो. बायोडायवर्सिटीन आयडेंटिफाय करूं नासलें. म्हज्या सरकारान तेच लेक हे बायोडायवर्सिटी लेक म्हणून आयडेंटिफाय केला. ते म्हाज्या सरकार बुडोवन उडोवचें ना. हेंच्यांनी हेज्या पयलीं कितली नश्ट करून उडयल्या पळय न्ही ती तांकां विचार. तोयार लेक जो म्हणटा पळय चिंबलचो न्ही इट इज आयडेंटिफायड बाय माय बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी ते प्रिजर्व करपाचें काम म्हजें सरकार करतलें. कोणी जरी कितें सांगलें आसत न्ही जाल्यार बेश्टे लोकांच्या भुलथापांक बळी पडचे न्ही. युनिटी मॉलाचो विशय सध्या कोर्टान आसा. 8 तारीख जावन मागीर उलयता. एक सांगूंक शकता हांव की युनिटी मॉल इज हॅविंग ऑल द परमिशन्स. मॅटर सबज्युडीस आसतना इट इज बेटर आय कमेंट लेटर.